खाणेपार उसगांवां फातोडेर ट्रेलर आनी जीपीमध्ये जाल्ल्या अपघातांत एकटी बायल आगताक पिड्यार जाली. वर्षा मयेकार ही 32 वर्सांची वाळपयची बायल आगताक गेली. हेर 4 जाण जखमी जाल्यात. गंभीर जखमी जाल्ल्या एकल्याक बांबोळे जीएमसीत घाला. रस्त्यार काळखांत इंडिकेटर नासतना उबे आशिल्ल्या ट्रेलराक जीपीचो धपको बशिल्ल्यान अपघात जालो. वाळपयची जीप फातोडेर नुस्तेकारांक घेवन मडगांवां नुस्तें हाडपाक वताली. आनी हो एक्सिडेंट राती जाल्लो. आनी पयलें कितें ट्रकाचे आतां कंटेनर आसा तो ऑलमोस्ट 2 मीटर भायर आसा दोनूय वाटेच्यान. आनी हाका कांय इंडिकेटर पासून ना, कांय फ्लोरोसंट टेपू पासून ना, वो लायट कसलीच ना. आनी हो भशेन एक्सिडेंट जायत आसा गोंयांत, खबर आसा. दर दिसा एक्सिडेंट जायत आसा. आनी हांव म्हणटा हांकां अशें फ्रीली कशें म्हणून गव्हर्मेंट अथॉरिटीज अलाव करता रातचे व्हरपाक. आनी मोस्टली रातीचे वयता. आनी रातचे चड प्रॉब्लेम म्हणल्यार कितें कावक आसता, दुसऱ्याचे फोकस मारता, कोण हाय बीम यूज करता. आनी सेकंडली म्हणल्यार 2 व्हिलराक जाल्यार सारकें डेंजर. 2 व्हिलर वयतना पळय 2 मीटर उंच आसा हायटेक लायट ताची 2 व्हिलराची सकयल पडटली. तो गेलो काय ना ऑटोमॅटीक. हांव इतलेंच म्हणटा की गव्हर्मेंट जे ऑथॉरिटीज आहा तेणी रातचे रस्त्याचेर मातसो थोडो चेकअप दवरपाक जाय. कुणय उद्देगीक वसणुकेत भाजपाचो फुडारी गोविंद पर्वतकाराच्या प्लॉटार चलिल्ल्या दोंगर कापणीक थंयचे लोक विरोध करतात. 2 दीस जाले हें काम चल्लां. खात्यांनी कारवाय करून काम बंद केलें ना जाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी कृती समितीन दिल्या. मात पर्वतकार म्हणटा प्लॉटार चल्लां तें काम पुराय कायदेशीर. ताका सगळ्यो एनओसी आसात. सायटीचेर आसात ते मातयेच्या ट्रकांचेर ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी म्हूण मारिल्ल्यान कोफू जावन आनीक वाडला. 2011 वर्सा ह्या प्लॉटावयलें काम ह्या समितीन बंद उडयल्लें. 2 दीस फाटीं तें परतें चालू केलां. दोंगर कापल्यार त्यांचे सकयल आशिल्ले झरीत पावसांत माती भरतली म्हूण थळावे लोक भंय उक्तायतात. जेन्ना हेजे सकयल जी घरां आसा ते सकयल आमी रावता आनी 2-4 व्हाळ जॉयन जाले आनी तो एकूच व्हडलो व्हाळ आसा थंय. तेजे उपरांत तो सगळें हांवें कितें काडलेलें आसा पळय पावसांत सगळें सकयल वयता आनी व्हाळ झरमी आसा सगळें पुरता. तो माती काडून भायर व्हरता ट्रकांनी. 7-8 ट्रक आसा आनी माती JCB आहा 2 काल आशिल्ली 2 JCB आनी ते भायर व्हरता. आनी तांकां विचारलेलें आमी माती खंय व्हरता काय खंय म्हापशे काय पेडणे खंय तरी व्हरता म्हण हांगा ते कोणाक गार्डना काय खंय तरी कंपनी कोणाक दिवपाक. पाटील साहेबान सांगलें ही कंप्लेन आसा ती आमी तुमची घेवंक शकना म्हणून. ती आसा पळय ते डिपार्टमेंट IDC नाजाल्यार मायन्स डिपार्टमेंट नाल्यार आनी खंय आसा पळय ती तुमी हें करपा म्हणून आपूण कांयच करूं शकना म्हणून. तेजे उपरांत 5 मिनटांनी म्हाका गोविंद पर्वतकर म्हाका सांगपा लागलो की तूं जर थंय इनवॉल्व जायत आनी बाकीचे जर गांवच्या लोकांक व्हरत नाल्यार तुका आपूण म्हळ्यार भितर उडयतलो ऑलरेडी म्हळ्यार आपूण आतां कंप्लेंट करपाक वयता. दोंगर कापपाक दिवप ना असो थाराव थळावे पंचायतीन ह्या पयलींच घेतला अशें पंच किशोरी म्हणटा. आमच्या एका ग्रामसभेन अशें रिझोल्युशनूय पास केल्लें आसा की अशी माती जर खंय काडटा अशें दिसत जाल्यार थंय तेन्ना थंय स्टॉप करप. ती ऑलरेडी काल एक मेमोरंडम दिल्लें आसा समिती तर्फे. आज पर्यंत फिल्ड मॅनेजरान अजून पर्यंत कांय एक्शन घेतलेली काय आमकां दिसना. एक तर म्हटल्यार आमी डायरेक्टली आतां ते सगळे जे आमच्या कडेन जे डॉक्युमेंटेशन आसा ते घेवन आमी कोर्टान एक फायल करपाक सोदता. आनी तेणेन आज 14 वर्सां जालीं एज पर द IDCचे जे टर्म एंड कंडिशन आसा त्या प्रमाणे प्लॉट इतलो ते वेकंट दवरूंकूच शकना. कारण विदीन 3 इयर्स तो तेणें डेवलपमेंट करपाक जाय जाल्यार तेणेन IDCक तो एज पर हेज्या प्रमाणे तो परत वता. पूण हें अशें जाल्लें ना. ह्या प्लॉटाचेर खणिल्ली माती व्हरपी सगळ्या ट्रकांचेर ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी अशी प्रिंट मारल्या. हे गजालीचेर प्रुडंटान भाजपाचो उपाध्यक्ष गोविंद पर्वतकाराक विचारलें. तो म्हणटा प्लॉटार चल्ला ते सगळें काम कायदेशीर. जाय आशिल्ल्या सगळ्या खात्यांच्यो NOC ताणें घेतल्यात. कुणयच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. उद्देग सुरू करचे पयलीं उजो पालोवपी दळा कडच्यान NOC घेवपाची तरतूद कायद्यान नाशिल्ल्यान गोंयांतले बरेच उद्देग फायर एक्सिडेंट घडचे न्हय म्हणून कांयच करिनात अशी खंत फायर ब्रिगेडीचे अधिकारी उक्तायतात. अजापाची गजाल म्हळ्यार पसरो घालतलो जाल्यार मात उजो पालोवपी दळाची NOC घेवची पडटा. उद्देगांक ही अट कित्याक ना असो प्रस्न लोकांक पडला. समीर भटाचो रिपोर्ट. हांगासर पळयत जाल्यार आमच्या कुंकळ्ळी इंडस्ट्रियल इस्टेट मागीर मारगांव इंडस्ट्रियल इस्टेट हांगासर पळयत जाल्यार तेणी आमची NOC घेतलेली नासता. त्या खातीर हांव IDC कडेन मागता की तांकां सांगचें की दे टू अप्रोच नेसेसरी ऑथॉरिटीज फॉर इश्यूइंग देम लायसन्स फॉर गेटींग लायसन्स फॉर देर युनिट. बल धाकटी फॅक्टरी आसत जाल्यार तांकां आमी फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर अशें घालतात. तेजे पेक्षा हजार्डस युनिट जे आहा ते दुसऱ्या कॅटेगरीन येता त्या प्रमाणे तांकां हायड्रन सिस्टम घालची पडटा. म्हणटकर आमकां ही आतां 4 कॉलां जाल्लीं आहा हांगासर कुंकळ्ळी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन.
तेन्ना तेंचे कडेन पळयत जाल्यार NOC ना आनी फायर सेफ्टी मेजर्स फॉर एग्जाम्पल बेजीक फायर सेफ्टी मेजर्स सुद्दां तेणी घेतलेले नासता. गोंयांत ल्हानसो सुद्दां बिझनस सुरू करतलो जाल्यार फायर NOC गरजेची आसता, त्या शिवाय पालिकेचें ट्रेड लायसन मेळना. पूण गोंयांत एक इंडस्ट्री सुरू करतलो जाल्यार तुका फायराची NOC गरजेची ना, ही तर अजापाची गजाल जावन आसा. मडगांवच्यान हांव समीर भट, प्रोटोन मिडिया खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.